सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी तिसरो दीस मनयता त्रिदुमाचो भोव पवित्र काळजाचे परबेक. आमची सगळी मागणी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक उबारुया आनी आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा सारकें काळीज फावो कर म्हूण मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता तुंगरान मारींग आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी ही मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात. टोनी मिस्किता आपलो 60वो जल्माचो दीस मनयता. मॅवरीक डिसुजा जल्माचो दीस मनयता आनी रालिटो विक्टर वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता आल्त दाबोली, आंतरीक सायड एफी रॉड्रिगेस आनी फामील, आसोय दोंगरी, अझीर फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन शांती पासत मागुया. इस्रायल आनी इराण हांचे मदें जें झूज पेटलां तें बंद उरूंक आनी तें फुडें वचना जावंक खेरीत भाशेन मागुया. सगळीं झुजां बंद जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, देवाच्या राज्याची समजणी घेवंक आनी ह्या देवाच्या राज्याक आशेवन आनी ओत्रेकूंक बोरवासो आमकां प्रेरणा दिता. ह्या संवसारांत आमची यात्रा करतना आमकां झूज नाका पूण शांती सवस्तकाय जाय. आमकां दूख विघ्न नाका पूण भितरली कुशालकाय जाय. आमकां भेद वेगळो चार नाका पूण सगल्यांचें एक सारकेपण जाय. देवाचें राज बांदून बोरवाश्यान आशेताना आमच्या काळजांतलो राग द्वेसाचो उजो पालोवन जेजूत आकारून येवंक गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक स्वर्गांत थेवे जोडपाची शिकवण दिता आनी तांचें मन निटायेर घालता. जेजू तांकां कोरी ओशीर वाट कितें तें दाखोळ करता. तर आमी जिवितांत देवाचें उतर सांबाळून कश्टांक फुडो करूंक, दुसऱ्यांचे सेवेन आनी मोगान जियोंक जेजून दाखयली ओशीर वाट चलून सर्गींची दारां आमकां उक्ती जाल्यार पुरो म्हूण ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे दोबाचीक परबेच्या त्रिदुमाच्या निमाण्या दिसा मागुया. आनी स्वर्गार थेवे एकठांवचे बदलेक आमी ह्या संवसारांत थेवे एकठांयता आसतना देवाक ओकमान केला, एकामेकाक ओकमान केला. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरबुदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
अब्रामाचे पोतिनीन साराईन ताका एक पूण भुरगें दिवंक नासलें, पूण आगार नांवाची एक इजिप्तकान दाजी तांगेर आसली. साराईन अब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्परान म्हज्या कुसव्याक फळ दिवंक ना म्हणटच तूं म्हजे दाजेशी वच, तिचे वरवीं घडये म्हाका भुरगें मेळत. साराईन सांगलोलें तें अब्रामान मानून घेतलें. हे भाशेन अब्रामान कानानच्या देसांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत साराईन आगाराक आपले इजिप्तकान दाशेक घेतली आनी आपल्या पोती अब्रामाक ताची बायल कशी दिली. म्हणटच तो तिचेशी गेलो आनी ती गर्भेस जाली आनी आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण तिका गमल्या उपरांत ती आपले दोनीनीक किकोंट करूंक लागली. साराईन अब्रामाक म्हणलें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका भुजूं. हांवेंच म्हजे दाशेक तुजेशी धाडलोली, पूण आतां आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण तिका गमलां आनी देखून ती म्हाका किकोंट करता. तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्पर जोडटी करूं. अब्रामान साराईक म्हणलें, बरें तर, तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा, तुका बरें दिसता तें तिका कर. साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की तिचे सरशिल्ली ती पळून गेली. शुराचे वाटेर अरण्यात एक जोर आसली. हे जोरीशी सर्वेस्पराच्या दुदाक ती मेळ्ळी. ताणें तिका म्हणलें, आगार, साराईचे दाशे, खंय तावन आयल्याय आनी खंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे दोनीनी साराई सरशिल्ली पळून वेतां. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें, परतून तुजे दोनीशी वच आनी तिच्या हाताखाल राव. आनी सर्वेस्पराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी संसद इतली वाडयतलो की ती मेजूंक जावची ना. उपरांत दुतान तिका म्हणलें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इस्मायल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्परान तुजी खोंत पळयल्या. रान गाडवा सारको मनीस तो जातलो. ताचे हात सगल्यांचेर विरुद्ध आनी सगल्यांचे हात ताचेर विरुद्ध आसतले आनी सगल्या आपल्या भावां हुजीर तो आपलो तंबू ताणटलो. आगारान अब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मल्ल्या पुताक अब्रामान इस्मायल म्हूण नांव दवरलें. आगारान इस्मायलाक जल्म दिलो तेन्ना अब्रामाक 85 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तुवांचें कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयीत? जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बरे मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगलीं भागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलेल्यांचें सूख म्हाकाय भोगून दी. तुजे परजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब, दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार.
सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरतचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोमया सोमया, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशिल्लीं कडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच अडकूंक ना. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता. तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलो ना, तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्या भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबडीनो, खोडपार बांदलोलें घर, रेंवेर बांदलोलें घर, हाचेर आमी नियाळ पयलीं केला जायते पावटी. स्वर्गार आसलेले थेवे आनी संवसारांतले थेवे हाचेरूय आमी जायते पावटी नियाळ केला. आयज आनीक एक पावटी एक ल्हानशी नदर मारुया. व्हडलो थेवो आमकां खंय आसा. आमी ह्या संवसारांत चलता आसतना आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू जाय आनी आमी त्यो सोदता. त्यो आमच्यो करूंक आमी जायतीं वावुरता. आमी वावर करता, काम करता, जॉब करता, जाल्यार आमकां ह्या संवसारांतले थेवे जाय. जे कितें आमकां येणावळ येता ताचे वरवीं आमी ह्या संवसारांतले ल्हान ल्हान थेवे आमकां तयार करून दवरता. घडये एक घर बांदता, एक कार घेता, एक मोटरसायकल घेता, वो आमच्या घरांतल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू. वस्तू भायर ह्या संवसारांत आमकां आनिकूय थेवे आसात. कोण आपल्या भुरग्यांक बरें शिकयता, बरी डिग्री, बरी कॉलेज, बरी युनिवर्सिटी, कोण भुरग्यांक भायरूय धाडटा शिकपाक, थेवे. तशेंच जायते जाणांक बरेशे गूण आसात, वेगवेगळे तरेचे गूण. त्याची कॉम्पिटिशन्स करून तांच्यो मेडल्स जिखून थेवे जोडून दवरता. वो जायते पावटी आमकां आनिकूय थेवे जाय ते आमकां थेवे मेळना. भुरग्याचें देणें एक थेवो व्हडलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता साराय, आब्रामाची बायल. आयचें वाचप आमी आयकता तें तांचीं नांवां बदलचे पयलीं देव मागीर तांचीं नांवां बदलतलो. आब्राम आहा तो अब्राहम जातलो आनी साराय आहा ती सारा जातली. साराय आपणाक हो थेवो सोदताली
आनी आमी पळयलां कशे भाशेन आपणा लागीं हो थेवो म्हणल्यार भुरग्याचे देणे आपणाक मेळो ना आनी उतार पिरायेर आमी पावता असले वेळार साराय आपले दासीक आगाराक आब्रामाशी धाडटा. तिचे वरवीं हो थेवो आमकां मेळचो भुरग्याचो. आनीक आब्रामान मानूनय घेतले, हो थेवो मेळ्ळो. ती गोरबेस्त जाली दासी. आनी दासी गोरबेस्त जाल्या उपरांत हो थेवो आपणाक मेळ्ळा म्हूण ती गोरवान फुलता. भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमकां थेवे दिता तेन्ना आमकां हे दुसऱ्यांचे सेवेक वो आमच्या समुदायाचे सेवेक दिता. फकत आमकां जण एकल्याक न्हू. जशें बागून पावलो आमकां उगडास करता, जे वेगवेगळे तुमकां वरगूण दिल्ले आसात ते तुमचेच पासत न्हय, पूण हे गूण जे तुमकां दिल्ले आसात ती सगळी सोबेची सेवा करचे पासत. तेच भाशेन हे थेवे जे आमकां देव दिता ते दिता आसतना ताका एक हेतू आसा. आनी असल्या वेळार जरी तर आमचे मदलो कोणूय आपूण व्हडलो जावपाक सोदता जाल्यार देव आमकां लिसांवूय शिकयता. हाच्या पयल्या वाचपांतलें हें आमच्यान म्हणूंक जाता. एके वाटेन साराय आपणाक हो थेवो मेळूंक ना देखून ती एके भाशेन फ्रस्ट्रेटेड जाल्ली आसा. आनी दुसरे वाटेन जें काम तिणें केल्लें हो थेवो मेळचे पासत आपल्या कुटुंबाक, तो एके भाशेन बॅकफायर जाल्लो आसा. कित्याक दासी आतां आपूण व्हडली म्हूण समजता. आनी असल्या वेळार हॅरेसमेंट आपले दासीक ती त्रास करूंक लागली, कोश्ट दिवंक लागली, हॅरस करूंक लागली. आनीक सारायाची दासी पडून गेली. आयचो प्रश्न काय बरो, जो प्रश्न आंज बडव्यान आगाराक विचारलो. आगार सारायाचे दासी, खंय तावन आयल्या तूं आनी खंय वेताय तूं? जरी तर आमकां सर्गींचे थेवे जाय व ह्या संवसारांतले पासून थेवे जाय जाल्यार हो प्रश्न घडये आमी सगल्यांनी जबाब दिवपाक जाय. खंय तावन आयला तूं आनी खंय वेताय तूं? कितें करपाक सोदताय जिवितान? जायते फावटी आमच्या ह्या जिविताची दिशा चुकलेली आसा. आमकां थोडे जाणांक खबरूच ना आमी आसांव खंय, आमी आयल्या खंय तावन, म्हणल्यार आमचो बॅकग्रावंड आनी कितें जाय आमकां जिवितान. आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमकां जिवितान खरेपणी कितें जाय हें नको तेन्ना आमी एकामेकाक स्वतावपाक पावता, हॅरस करूंक पावता, एकामेकाचें जिवीत जोड करूंक पावता. तर जरी तर आमचेर कसलीय अडचण येता, त्रास येतात, तेन्ना पडून वचप ना. आंज बडव्यान तिका सांगलें, वच, पोत्तून वच. जरूय साराय तुका त्रास कोत्ता, हॅरस कोत्ता, तिचे खाला राव. आनी ती पोत्तून गेली आनी इस्मायल जल्मलो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून जें कितें आमकां सांगलां तें आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी घालूंक गरज. आनी जी शिकवण जेजू दिता जायते फावटी घडये मातशी अवघडशी लागता, करूंक जायना अशें दिसता. कित्याक भोव करून आमचे भोंवतणी दुसरीं जीं आसात तांकां पळयल्या उपरांत आमी उणी पडटा अशें दिसता. ह्या संवसारांतले जे वस्तू आसात त्यो आमकां मेळच्यो ना, दुसऱ्यांक मेळटल्यो अश्यो दिसतात. आनी ह्या पासत जी क्रिस्ती शिकवण आमकां दिल्ली आसा, आमी जाणा ही शिकवण जायते फावटी आमी ती कुशीन दवरता मुद्दम. आनी कुशीन दवरता आसतना नको आसलेल्या भाशेन करता. तर आयच्या दिसाक आमकां खोडपार आपलें घर बांदलेल्या शाण्या मनशा सारको जावपाक जेजू उलो मारता. आनीक एक फावटी जेजूच्या काळजा सारकें आमी आमचें काळीज करतले जाल्यार हें आमी करूंक गरज. खोडपार आमचें घर बांदून, खोडपार आमचें जिवीत बांदून, आनी हें खोडप म्हणल्यार खुद जेजू. आनी जेजून जी शिकवण दिल्या ती आमकां ह्या खोडपार आमचें घर बांदूंक आदार करता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां कुरपा मागुया सगल्यांक. बरे भाशेन आमी समजून घेवंक आमचो खरो थेवो कितें, आमकां खरी कुशालकाय कोण दितलो, कितें दितलें हें आमी पयली सुवातेर जाणा जावं. आनी जी देणी आमकां देव दिता, वेळा वेळार काळार जी देणी आमकां देव दिता ती घेवन ती आमी मानून घेवं. आनी जरी तर आमचेर कसली आडखोड येता वो आमकां कोण सतायता जाल्यार पडून वचूंक न्हय, पूण ताका फुडो करूंक ही कृपा आमकां दी म्हूण ह्या आयचे मिसाचे भेटीन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी उलो करुया.
C14, page number 34. C14. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तू पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपिनारे आमचे गोंडी बापा सिमा आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर ताका दिसतगती मेल्ल्या समेस्तांचे पुडजोडीत मुक्कामापण फाव कोर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवा मरिद्याची माई संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुर्गींचे थेवे आमकां जोडूंक ह्या जिवितान देव जाय ते सोयेक दिता तशेंच ह्या संवसारांतले थेवे जे आमी एकठांय येता ते ह्या संवसारांतूच न्हय पूण आमकां आमची सर्गींची वाट तयार करूंक आदाराचे जावंक आमकां हे संवसाराचे थेवे दिता ही कृपा आमकां मागुया हे आमी बरे भाशेन समजून घेवंक आनी देवाचे कुशे प्रमाणे हे थेवे आमी वापरूंक आनी थेवे जोडूंक कृपा मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया फुडें रोगतान शिवंक येता ती आमचे जट्टी आनी कास हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
समी म्हणटा हांव बरो गवडी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां आमी भोव पवित्र काळजाची परब मनयता. मीस परबेचें सकाळीं 7 वाजता जातलें. R23 पेज नंबर 187. R23. जेजूच्या धोक्या मोगान पेटलोल्या दोर्या